मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे बरी आसतली आणि बरी आसपाकच जाय. तर आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त. तर आयज शुक्रार आणि आयज न्ही हांगा हांव वाट पळयत बसला नुस्तेकाराची. 10:30 जाल्या, ऑलमोस्ट एक 15-20 मिनटां जाली आसतली. हांव हांगा भायरच बसून असो नुस्तेकाराची वाट पळयता. एक्चुअली मार्केटान वचपाचें अशें आशिल्लें, बट म्हटलें नाका वचपाक. तुमकां तर खबरच आसा, मार्केटान वचून ना वचून कांयच फायदो ना. नुस्तें तर मना सारकें कांय मेळपी ना. एक दोन ऑप्शन्स आसता, तितून भितरच कितें जुगाड करून हाडपा पडटा. सर म्हटलें की आसूं आयज आनी मार्केटान नाका, पयरच गेल्ली. लास्ट टू लास्ट व्हिडिओन तुमी पळयलाच आसतलें म्हाज्या. तर म्हटलें नाका आयज आनी नाका, जे हांगा नुस्तें येता पळय तितून भितर कितें घेवया. हांगा तर एक 4 ऑप्शन्स अवेलेबल मेळटा. मार्केटान गेली न्ही ती 4-5 ऑप्शन्स बी कमी दिसता आनी सगळें कन्फ्युजन जाता. तर म्हटलें आसूं, टायम बी वेस्ट, वत बी लागता, हांगाच घेवया म्हटलें. तर आनी थोडो टायम वेट करया, पळोवया नुस्तेकार कितें ऑप्शन्स घेवन येता ते. नुस्तें कितें मेळटा तेजेर मागीर डिपेंड की मुखार कितें करपाचें तें. चड टायम बी कांय चलत ना, 10:30 जाल्यार जस्ट न्हांवन हांवें च्या बी घेतल्या. हो ना घरा कडेन गेला आपल्या कामाक. फाटल्यान देवाची पुजा, घरातली सगळीं कामां जाल्ली आसात. फक्त नुस्तेकाराचो वेट. नुस्तें येयलें की रांदपाची तयारी मागीर. चलात तर पळोवया नुस्तेकार कितें ऑप्शन्स घेवन येता ते, आनी दाखयता तुमकां मागीर की हांवें कितें नुस्तें घेतलां तें. सो फायनली नुस्तेकार येयलो, आनी नुस्तेकार येता म्हटल्यार हांवें आदन तापयलें, तांदूळ बी घातलो. सो बसलेले कडेन हें तरी काम जाता न्ही म्हणून हांवें नुस्तें कितें घेतलें दाखयता तुमकां. तर आयज हांवें घेतलें सुंगटां. ना बारीक ना मोठी, मिडियम सायजाची अशी मातशी घेतल्या सुंगटां. ही सुंगटां हाडलेली तेणी. सो 100 रुपयाचो वांटो. सो 100 रुपयाची सुंगटां घेतल्या. आनी कांयच घेवना हांवें नुस्तें. आनी आशिल्लें तेजे कडेन, आनी नुस्तें आशिल्लें तेजे कडेन. वागळो हाडिल्लो तेणें कट केल्लो. तोळ कितें म्हणटा पळय ताका, मुखार अशें तोंक अशें आसता पळय तें नुस्तें आशिल्लें. करबट आशिल्लें आनी मोठे बांगडे 200 रुपयाचे 3. तर ते आनी घेवना हांवें. 200 रुपयाचे 3 बांगडे आनी कितें घेवका म्हणून ते बी घेवना. बारीक बी बांगडे आशिल्ले. सो बांगडुल्यो म्हणटा पळय आमी ताका, ते बी आशिल्ले. बट हांवें घेवना, त्यो तर खावपाक बरें लागना न्ही अशें म्हणून सुंगटां घेतल्या. तर अशें चिंतलें पयलीं की सुंगटाचें हुमण करया म्हणून. मागीर अशें आतां मायंडान येयलें की नाका, सदां हुमण बी सदांच खाता. नंतर आमी म्हणटा पळय न्ही सुंगटाचो मसाला रायस जो करता पळय आमी, टायप ऑफ बिरयानी त्या टायपाचें. खूब टायम जालो करूं ना, हेका बी खूब आवडटा तो करता. आनी शीत जाल्लें आसा, पयलीं शीत वाळून घेता, नुस्तें उजरायता आनी तुमकां दाखयता की हांव कशें करता तें. एक्चुली अशें मायंडान कांय नाशिल्लें की तुमच्या वांगडा रेसिपी बी शेअर करपाचें म्हणून. सुंगटां घेतल्या न्ही, सय कातून मिक्सर लावन हुमण करपाचें अशें म्हाज्या मायंडान आशिल्लें. पण आतां तुमकां सुंगटां दाखयता मायंडान असो थॉट येयलो. खूब टायम जालो तो प्रावन्स मसाला रायस जो आसा पळय तो हांवें केलोच ना, खूब टायम जालो. तर म्हटलें चल करया, तुमकां बी दाखोवया की हांव कशें करता तो. पयलीं आय थिंक हांवें दाखोवना केन्ना रेसिपी, कित्याक केल्यार बी हांवें खूब टायम जालो तो. तर चल तर पयलीं शीताचें जें कितें काम आसा तें आटोपन घेता, वाळपाचें बीन. सुंगटां निवळ करता आनी मागीर दाखयता तुमकां की हांव कशें करता तें. हें पळय, हें शीत हांगासर शिजता म्हाजें. एक 5 मिनटान शीत बी जातलें, कपडे बी जातले मशिनान घातले. तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता सुंगटां जी आसा पळय न्ही ती हांवें निवळ करून घेतल्या. अशें म्हणनाका की थोडी आसा म्हणून, आमकां दोगांयकय दोनी टायम पावपा इतली आसा ती. तुमकां हितून कमी दिसता आसत कित्याक आयदन खूब व्हडलें आसा म्हणून. तर ही हांवें हांगासर सुंगटां निवळ करून घेतल्या. तर हेका आतां लावया मीठ. थोडेशें मीठ लावन घेता, मिक्स करता आनी ही जी सुंगटां आसा पळय न्ही ही अशी सायडीन धापून दवरता. आनी ही सुंगटां मॅरिनेट जाता म्हटल्यार आमी करया मुखारलो प्रोसिजर. तर मुखारल्या प्रोसिजरा खातीर हांवें हांगासर 3 मिडियम सायजाची टमाट जे आसता पळय ते बारीक चॉप करून घेता. चॉप इन सेन्स हांवें हे चॉपरान घातलेले. सो ताजे सगळे भाजी पालो जाल्लो आसा हांगा. म्हळ्यार खूब बारीक आनी पिकलेली आशिल्ली टमाटां, खूब पिकिल्ली. जात्रे टायमार हाडिल्ली न्ही, सो तेजें तें उदक सुटलां. 2 ग्रीन चिली घेतले हांवें. तुमकां ज्या प्रमाणे तीख जाय पळय त्या प्रमाणे घेवं शकता. मिरसांग्यो बी खूब तीख आसात. आनी हो हांगासर कांदो घेतला. 3 मिडियम सायजाचे कांदे बारीक चॉप करून घेतले. चॉपरानच घातलेले हांवें कांदो बीन. सो हें सगळें करून घेतलां. तेजेच वांगडा हांवें हांगासर घेतलां मीठ, चवी पुरतें मीठ. सुंगटांक बी आमी मीठ लायलें, सो तेच्या खातीर अंदाजान घालपाचें. हळदीचो पावडर थोडोसो, चिकन मसाला, रेडीमेड चिकन मसाला जो मेळटा मार्केटांतलो तो, वो म्हाजो होममेड गरम मसाला, आमचो गोवन गरम मसाला जो आसता पळय न्ही तो. तुमकां ज्या प्रमाणे तिखट जाय त्या प्रमाणे रेड चिली पावडर
म्हणजे जितली तुमकां तिखट जाय तितली कमी जास्त करू शकता। हांवें हांगासर हो अर्धो चमचो सुमार घेतला, अर्धो ते पावण चमचो आसतलो। आनी हो सुके कोथमिरेचो पावडर, तेच्या वांगडा हांवें हांगासर घेतल्या एक चिकन मॅगी क्यूब, हो एक मॅगी क्यूब, आनी आमकां लागतली ती थोडीशी जिंजर गार्लीक पेस्ट। सो हे सगळे सायडीक दवरुया आनी पयलीं आमी एक पॅन तापोवन घेवया। सो हांगासर हे आमचे लोकडे जे आसा पळय न्ही ते तापलेले आसा। तुमकां जे आयदनान करपाचें आहा तितून घालपाक जाता, तुमी तोपान बी करपाक जाता, लोकड्यान बी करपाक जाता, कांय प्रॉब्लम ना। सर हांवें हांगासर घेतला थोडेशें तेल, थोडेशें इन सेन्स 1-2 चमचे इतले हांवें हांगा घेतला तेल। सो तेल तापतकीर हांव हितून घालता थोडीशी उडीद दाळ आनी थोडीशी मेथी मिक्स करून दवरलेली आसा हांवें, आनी तितून मागीर थोडेशें जिरे आनी बरें तडतडले की कांदो घालपाचो। सो कांदो न्ही बरो गोल्डन पिंक जायत बसून आमकां हो हितून तळसून घेवपाक जाय। सो कांदो बरो गोल्डन पिंक जाता म्हणसर एक 5 ते 7 मिनटां लागतली आमकां। फ्लेम जी आसा पळय न्ही ती म्हाजी एकदम लो आसा, तुमी जाय जाल्यार मिडियमाचेर दवरून बी कंटिन्युअस स्टर करपाक शकता। तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता कांदो जो आसा पळय तो आमचो बरो गोल्डन पिंक टर्न आउट जाल्लो आसा। आतां हितून आमी घालया टमाट आनी ग्रीन चिली। सो टमाट आनी ग्रीन चिली जे आसा पळय न्हू आनी थोडेशें शिजोवन घेवपाक जाय। म्हणल्यार टमाट जे आसा पळय न्ही ते ऑलमोस्ट मेल्ट जावपाक लागता अशें म्हटलं, मेल्ट करपाचें ना कित्याक तें आमकां आनी सुंगटां घालून मागीर परत शिजोवपाचें आसा न्ही। सो ताका लागून मातशें मेल्ट जावपाक येता म्हटल्यार शिजोवन घेवपाचें। टमाट आमचे जितले आमकां शिजोवपाक जाय आशिल्ले पळय तितले शिजलेले आसा। तर आमी आतां हितून घालया बाकीचो सगळो मसालो। सगळ्यात पयलीं हांव घालून घेता जिंजर गार्लीक पेस्ट, ऑलमोस्ट एक हाफ स्पून इतलो हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट हितून घातलेली आसा। सो ही बरी मिक्स जाली की तितून हो जो बाकीचो सगळो मसालो आसा पळय न्ही तो घातला, सगळें मिक्स करून घेवया। सो आमचो सगळो मसालो बरो मिक्स जाल्लो आसा। आतां हांव हितून घालता सुंगटां जी हांवें मॅरिनेट करून दवरलेली मीठ लावन ती सुंगटां। सुंगटांय बी हितून आमी मातशी मिक्स करून घेवया आतां। आनी हितून न्ही आतां थोडेशें एकदम कमी अर्दे कपाच्याहून कमी इतलें उदक घालपाचें आनी गॅस लो फ्लेमीचेर दवरून धांपून हें आमकां आतां शिजोवन घेवपाक जाय। सुंगटां जे मेरेन शिजना न्ही ते मेरेन आमकां हें शिजोवपाक जाय। एक 10 मिनटां भितर न्ही सुंगटां सारकी शिजतली। सो अदून मदून चेक करपाक जाय उगडून। ही न्ही आतां हांव बरें धांपून दवरिता शिजपा खातीर। सो हें धांपून अशेंच लो फ्लेमीचेर दवरुपाचें, बारीक उजार ही बरी शिजोवन घेवपाक जाय आमकां आतां। तर तुमी हांगासर पळोवपाक शकता प्रॉन्स जी आसा पळय न्ही ती आमची एकदम बरी अशी शिजलेली आसा। सो आतां हांव हितून घालता मॅगी क्यूब मॅगी जी आसा पळय न्ही ती आनी ग्रीन कोरिएंडर। सो हे घातले की आनी एकदां परत बरें मिक्स करून घेवया। बरें मिक्स करतकच आमी आतां हितून घालया रायस जो आमी ऑलरेडी पयलीं बॉयल करून घेतलेलो आसा। रायस न्ही बरो सुटसुटीत जालो की ना भात प्रॉन्स रायस जो आसा पळय न्ही तो बी बरो जाता। सो शीत जेन्ना तुमी करता पळय तेन्ना मातशें घट अशें दवरा, सामकें मोव करपाचें ना नाजाल्यार मागीर तें न्ही सामकें भेरभेरे अशें जावन येता। मिक्स करून घेवया।
सो रायस आणि आमची जी मसाला ग्रेव्ही आसा पळय ती बरी मिक्स जाल्ली आसा. आतां आमी हे गच्च धापून दवरपाचें 1-2 मिनटां आणि गॅस जो आसा पळय तो बंद करपाचो. ह्या प्रमाणे अशें धापून दवरपाचें घट्ट आणि गॅस जो आसा पळय तो बंद करपाचो. आणि हे जे आसा पळय आतां रायस आणि मसाला तो दोन्ही ऑलरेडी आमचो शिजलेलो आसा. उबेचेरीत न्ही हेजो मसाल्याचो जो फ्लेवर बी आसा पळय तो मिक्स जातलो आणि टेस्ट बी न्ही बरो येतलो. सो हे अशेंच धापून दवरया आणि जेन्ना आमी जेवतली पळय न्हू तेन्ना डायरेक्ट तुमकां ओपन करून दाखयता. दनपारची जाल्यार 1:45 आणि आतां सो आयला. आतां इन सेन्स एक 10-15 मिनटां जाली आसतली येवन हेका. तर हांवें न्ही हो म्हटल्यार प्रावन्स मसाला रायस केला तुमकां दाखयल्लो आनी तेज्या वांगडा न्ही हांवें केल्ली एग्स बॉयल. तर हेका एग बॉयल अशी खावपाची ना खंय. सो तांकां मातशी न्ही गरम करून तेलान तशी करून घेतात. सो हें पळयात ह्या अशा प्रमाणे न्ही हांवें फ्राय करून घेतल्या. एक सायड ऑलमोस्ट जाल्ली आसा फ्राय. करता टर्न. चड टायम लागना 1-2 मिनटां भितर न्ही हें सगळें रेडी जाता. आनी हो गेला भायर म्हटल्यार वयर गेलो टॅरसीर तुमकां दाखयता. कपड्याचें मशीन लायिल्लें हांवें. सो मदीं लायट गेली आनी कितें जालें करून मशीन तशेंच उरलें. सो कपडे जाले आतां. हो गेला वयर घालपाक कपडे घातले. सो 2 जावपा आयले आतां कपडे सुकताले. पळोवया जिन्स आसा मरे तुजी सुकताले पळोवया. चला तर फॉलो मी. पातया झाली पेली काढून घेता. आणि एक म्हटल्यार कितें जालें खबर आसा प्रॉब्लम दाखयता. पयलीं काढून घेता मागीर दाखयता. एकूच ना कितें ना कितें एवरी टायम म्हाजे वांगडा आसूंकूच जाय जुगाड हो म्हगेलो. सो आपण हे केला रायस प्रॉन्स मसाला रायस परतून घेता. आणि हे सगळं मेस जावन पडला. उदळ केल्लो तुका येवपाक लेट जालें न्हू तुका मागीर रोखडो थंड जाता. आनी गरम करपाक गेलें की ना मागीर तो पोनाक आसता सगळो. हांवें तांती करपा लागून न्ही एक तांती काडलेले तेका हांगा पळय कितें जालें तें जाता ते काय जालें पिड्यार बी जालेले म्हणून हांवें बॉयल करपाक घालिना ते. सो ते आतां हांगा घालता. एक्चुअली हांव कायलाचो काडपाचो नासलो तेका लागून काडपाक पडलो. म्हाका किचनां येयली कितली गरमी वता. फोन वाजता फोन येता. सो हे तांतींनी म्हाका अशें दिसलें उदक बॉयल करपाक काडलें तेन्ना की क्रॅक येयल्ल्या भशेन जालें काय अशें म्हटल्यार हांवें सायडीन काडून दवरलेलें पिड्यार बी जालें काय म्हणून. सो जें फ्राय करून तेल उरलेलें पयलीं बटर तेल तितूनच घातलें.
करून दवरता जातलें ते मेरेन हे सगळें जें आहा वाडून घेता न्हू सगळो जो मेस पसारो पडला पळय न्ही तो प्लीज तुमी इग्नोर करा. किचनान काम करपाक लागले रांदपाक लागले कितें जाताच तुमकां बी खबर आसतलें. सो टायम खूब जाल्लो आसा वाडून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. तर सांजची न्ही आतां जाल्यार 5:30 इन सेन्स की दनपारां तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली न्ही हांवें जी म्हटल्यार तांतयां मसाला फ्राय केल्ली पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर केले. तेजे नंतर न्ही टायम कसो गेलो कळत ना. 2:45 सुमार ऑलमोस्ट हो येयला. तेजे नंतर ते सगळे करून जेवता बिवता म्हणल्यार आमकां 2:30 2:45 जाली. तितून भितर एक फोन कॉल येयलो तो एटेंड केलो. व्हिडिओ एडीट अपलोड हे सगळें करता म्हणल्यार कितले बेगीन 5:30 जाली. जस्ट न्ही म्हाका हो टायम विचारपाक लागलो की कितलो टायम जाला काय म्हणून. घड्याळीक बँड जावन पळयत जाल्यार 5:30 जाल्या. 2दा पयलें हांवें खरेंच 5:30 जाल्यार कितलो बेगीन टायम गेलो कळत ना. आनी गरमी इतली जाता की घरान वचपाचें बी तर मन मात सुद्दां येना. म्हळ्यार मनूच करना घरान वचपाक. घरान गेल्यार गरमी जाता आनी लायट गेल्यार तर घरान रावपाचेंच ना. फॅन लाय कितें लाय ऊब मारता सारकी स्लॅपाची. आनी हांगासर जो तुमकां भायर आवाज येता पळय न्ही तो हो झाडान उदक घालपाचें काम चालू आसा. दिसता तरी तुमकां झाडान तो दिश्टी बी पडना झाडां भितर. तर हो घालता झाडान उदक म्हणल्यार कितें जाता झाडां बीन सुकताच. आतां गरमी खूब पडपाक लागल्या न्ही. ऑलमोस्ट फेब्रुवारीकच न्ही गरमेचो सिजन स्टार्ट जालो. कळत ना पावस केन्ना येयलो गेलो बी खबर ना. थंडी केन्ना येयली गेली बी खबर ना. एक 8-10 दीस थंडी पडल्या तेजे नंतर थंडी तर पयलीच ना. आनी आतां गरमी बी जावपाक लागली. झाडां तर रोखडी सुकता. काल सकाळीं उदक घातलेलें. कालचो सांजचो एक दीस आयचो दिसभर म्हटल्यार आतां सांजचें परत उदक घालपाक जालें. आनी झाडांनी सामकी बाबडी अशी जाम जावन रावता. आनी ही व्हायट कलरची फुलां फुल्ल्या पळय न्ही ती बीन न्ही सगळी अशी बावन पडपाक लागता उदक ना जावन. दाखयल्या हांवें उदक दाखय खंय तुमकां जी फुलां जाल्यार ती एवरी व्हिडियोन दाखयता हांव. म्हाका बी पळोवपाक बरी दिसता आनी तुमकां बी हांव दाखयत रावता. फुलां फुल्ल्या ती बरी दिसता न्हू. वास बी बरो येता. आनी आतां इफ सपोज भायर येयला आनी त्या सायडीन पळोवना सुद्दां न्ही जाल्यार तो वास आसा पळय न्हू तो आपणा वाटेन एट्रॅक्ट करताच की हा आमी हांगा जाल्या फुल्ल्या म्हणून याद करून दिताच. तर हो तर सामको ह्या दिसान न्ही घरा कडेन सांजचो बी असलो न्ही भायरच कितलो व्हडलो आवाज करता पळय उदकाचो. सो आतां झाडांक उदक घातलें न्ही कितें आमकां एक बऱ्याक पडटा की म्हटल्यार भायर न्ही सगळे आंगणान बी थंड जाता. रस्त्यार बी धुल्ला लागून उदक मारता न्ही मातशें थंड जाता. बरें दिसता थोड्या टायमा खातीर तरी. नाजाल्यार असली ऊब मारता. सांज जाली न्ही काळोख जाला मागीर वारो बी मारता पळय न्ही तेन्ना ऊब अशी येता वाऱ्याच्या वांगडा. धुल्ल येता तो येताच. सो म्हणून आतां गरमेक अशें आसतलें की डेलीच उदक मारपाचें. मातशी थंडसाय मेळटा न्ही म्हणून पळय दाखयता कसो उदक मारता पळय. हें पळय हें आतां डेलीचें काम जातलें. आनी जेन्ना केन्ना हेका टायम मेळना पळय न्ही सकाळचो और सांजचो झाडां जाम जावपाक लागली शी दिसली की बकेट घेवन हांवें भायर उदक घालपाचें मागीर झाडांक सगळ्यांक. आनी अशे तरेन भायर सगळ्याक उदक मारता. धुल्ल येता गरमी जाता सगळेंच. मोबायल घेवन कितें करे तो मोबायल दवरप न्ही. उदक मारल्या उपरांत लोक बी अशें वयता न्ही ते मागीर म्हणटा आमकां हा बरें थंड जालें हा तुमच्या हांगा पावतगीर म्हणून न्ही रे. खंय रे. सो चला हेका घालूनी झाडाक उदक. सगळी फुलां वडयली मरे तुवें. सो उदक मारले की पडटा ती सगळी. आनी हे गाडयेन तशें आसा मरे भितर. हे गाडयेन तशें आसा मरे भितर. हे लग्नाचें तें काडूं ना. सो हेचे भितर दिसता पळय न्ही तुमकां उलटा दिसता आसतलें. सिस्टर ऑफ द ग्रूम कजनाचें लग्न जाल्लें पळय न्ही. सो तेच्या लग्नाक म्हटल्यार सगळे गाडयांक लावपाक न्ही हे स्टिकर्स केल्ली प्रिंट आउट्स काडलेली ही तेणें कजनान काडून घेतलेली. कोण भयणी आसा पळय न्ही तांकां भयणांक सगळें सिस्टर ऑफ द ग्रूम कजन्स भाव आसा पळय तांकां ब्रदर ऑफ द ग्रूम काका ऑफ द ग्रूम मामा ऑफ द ग्रूम सगळ्यांक ही स्टिकर्स प्रिंट केली आनी गाडयांक लायिल्ली. सो तुमी तो व्हिडिओ पळयलोच आसतलो न्ही सगळे लायनीन गाडयो एंड ऑल. सो तेजे हे आमी गाडयांक लायिल्ले न्ही ते काडून हेणें फाटल्यान दवरलेले ते हांगाच आसा. सो चला हेका उदक घालूनी सगळें करूनी.
सो हांगासर उदक घालता आनी हो नेल पेंट जस्ट आमी भायर बसलेली न्ही सो हांवें नेल पेंट घातलो पांयाक तो तसो लग्नाक घातलेलो पळय तो हातीक बी होच घातलो तो काडपाक आनी दुसरो घालपाक टायम ना अशें म्हणून गेल्लो न्ही हातीचो तो घातला ते घेवन वता भितर आनी तुमी म्हणटले आतां असलो नेल पेंट कोण घालता हांव घालता हो 10 रुपीसाचो नेल पेंट त्या दिसा हांव लग्नाची शॉपिंग करपाक गेलें कॉस्मेटिक्स घेवपाक न्ही सो तेन्ना न्ही हांवें हो घेतलेलो एक्चुअली म्हाका हो कलर जाय आशिल्लो सेम कलर बट हांव जे घेता पळय न्ही नेल पेंट तितून भितर हो कलर नाशिल्लो 10 रुपीसाच्या हितून आशिल्लो सो हांवें म्हटल्यार चल वन टायम यूज तरी जातलो म्हाका लग्नाक जाय न्ही म्हणून हांव घेवन येयलें बट बरो आसा लॉंग लास्टींग बी उरता सो तो आतां रिटर्न परत घातला हांवें तर ते व्हरून दवरिता सो चलात तर हेच्याच वांगडा आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय तो हांगा सेंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय नेल पेंट पळोवं नाका आतां 10 रुपयाचो नेल पेंट तो म्हाजो वन टायम यूज चलात तर फाल्यां परत मेळया आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन